Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation 16, where God's final judgments reveal His justice and truth. प्रकाशवणीचे पुस्तक 16 ओळी 1 ते 21. त्यांना घाबऱ्यातावन 7 देवदूतांक अशें व्हडल्यान सांगतलो एक ताळो हांवें आयकलो. चलात आनी देवाच्या क्रोधाची 7 आयदनां पृथ्वीमेर वतात. पयल्या देवदूतान वचून आपले आयदन पृथ्वीमेर वतलें, जांकां सावजाचो शिक्को आसलो, आनी जी कोण ताचे मुर्ती मुखार सोरपोटलोलीं तांकां कांटाळ्याची आनी विकाळीं चोवणां जालीं. दुसऱ्या देवदूतान आपले आयदन सोमदेराचेर वतलें. उदक मेल्ल्या मनशांच्या किणवलेल्या रोगता सारकें जालें, आनी सोमदेरांतलीं सगळीं रोचणां मेलीं. तिसऱ्या देवदूतान आपले आयदन नदींचेर आनी उदकाच्या झोरींचेर वतलें, आनी तांचें रगत जालें. उदकांचेर अधिकार आसलेल्या देवदूतान अशें म्हणलोलें हांवें आयकलें. सर्वेस्परा, सगळ्या तुज्या निर्णयांनी तूं नितीवंत. जो आसा आनी जो आसलो तो तूंच, पवित्र तो तूंच. हे तुजे निर्णय नितीचे. भक्तांचे आनी प्रवादियांचे रगत तांणी विखरायलें देखून तुवेंय तांकां रगत पिवंक दिलें. पळय, हें तांकां फावो. आनी खुद वेदी अशी उलयताली ती हांवें आयकली. सर्वेस्परा, सोर पदवेदारा देवा, तुजे निर्णय स्वताचे आनी नितीचे. चवथ्या देवदूतान आपले आयदन सुर्याचेर वतलें, आनी मनशांक उज्या वरवीं लासून उडोवंक सुर्याक पदवी दिली. जळते गोरमेन मनशां हुलपोवंक लागलीं, आनी जिवीत बदलून देवाक मोहिमा दिवचे सुवातेर तीं ह्या नश्टांचो अधिकार आसलेल्या देवाची निंदा करूंक लागलीं. पांचव्या देवदूतान आपले आयदन सावजाचे सोदरेर वतलें. सावजाच्या आख्या राज्याचेर काळोख पडलो, आनी आपले दुखीक लागून मनशां आपल्योच जिबो चाबूंक लागलीं, आनी आपलें जिवीत बदलचे सुवातेर आपल्या दुखींक आनी चवणांक लागून तांणी सर्गींच्या देवाक जास्त्यो मारल्यो. सव्या देवदूतान आपलें आयदन ओरिश्ट युफ्रात नदीचेर वतलें. नद सुकली, आनी तातूंतले उदेंतीच्या पांचश्यांक वाट तयार जाली. तेन्ना 3 मेळे आत्मे हांवें देखले. ते बेबेकोशे दिसताले. तांतलो एक आत्मो आराच्या तोंडांतलो, दुसरो सावजाच्या तोंडांतलो, आनी तिसरो खोट्या प्रवाद्यांच्या तोंडांतलो भायर सरलो. विस्मिता करतात तसले देवचाराचे आत्मे ते 3 आत्मे सोर पदवेदार देवाच्या व्हडल्या दिसाच्या झुजाक संवसारांतल्या राजांक एकठांय करतात. पळयात, हांव एका चोरा परी येतां. जागृत रावतात आनी आपलीं वस्त्रां राखतात तीं सुभागी. हे भाशेन तीं विंगळी भोंवची नात, आनी लोकां मुखार तांकां लज भोगची ना. तेन्ना त्या आत्म्यांनी हेब्रेव भाशेन आर्मागेदोन म्हणटात त्या जाग्यार राजांक एकठांय केले. तेन्ना 7व्या देवदूतान आपलें आयदन वाऱ्यार वतलें. गाभाऱ्यांतल्या शिंवासनांतावन एक मोठो ताळो गाजलो. सोंपलें. झोगळांनी घोडघोड्यांचे घोणघोण
आनी खोडेंगांत धोरणकाम जाली. मनशा कोळ रोचलां ते मेरेन येदी मोठी धोरणकाम केन्नाच जावंक ना. सगळ्यां परस फास्ट ही धोरणकाम. ओरिस्ट शार फुटून तिचे 3 वांटे जाले आनी राष्ट्रांनी शारां पाड जालीं. देवान श्रेष्ठ बाबिलोनियाचो उगडास केलो आनी सोर्याच्या पात्रांतलें तिका पिवंक दिलें. ताच्या क्रोधाचो सोरो तो. दीप जुवे सगळे पळून गेले आनी दोंगर पर्वत नांच जाले. कोरव्यांचे व्हडले फातर दर एक सुमार 50 किलोग्रामाच्या वजनाचो मळबार थावन मनशांचेर पडले आनी कोरव्यांच्या पावसाच्या नश्टाक लागून ते मारेकार विघ्न जायल्यान मनशांनी देवाचो जास्त्यो मारल्यो. In the midst of judgment, Jesus speaks a reminder. He is coming like a thief, urging his people to remain spiritually awake and clothed in righteousness. Even here, God calls his people to faithfulness. Let us pray. Righteous God, we acknowledge your justice and holiness. Keep our hearts soft and repentant, alert and faithful. Help us live ready for Christ's return and never take your mercy for granted. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baran Koro.